एज पर कायद्यानुसार ती येणावळ आमी घेवपाची म्हणून ऑलरेडी ऑर्डर जाल्या तेच सांगलें तुमकां. ना ही केन्नाची ऑर्डर? आतां रिसेंटली पण तेच्या पयलीं तुमी व्हरनासले? ताच्या पयलीं मदीं मामलेदार येवन व्हरतालो, मॅनेजींग कमिटी आनी नवदुर्गा देवी प्रतिश्ठान हेंच्या मदीं डिस्प्यूट आशिल्लें आनी ते कोर्टान वचून थंय मामलेदार अपॉयंट जातालो आनी हांगच्यान मामलेदार व्हरतालो. अशें आयकलां की तुमी 70% हेच्या पयलीं व्हरताले अशें म्हणून. आमी 70% हाजे पयलीं केन्नाच घेतलेलें ना. 70% 30% हें कितें तें सगळें प्रतिश्ठानानूच केल्लें. आमकां केन्नाच देवळांत जें कितें आसा म्हणजे ज्या प्रतिश्ठानान जें कितें घेतलां तें आमकां केन्नाच दिल्लें ना आज पर्यंत. सो ह्याच वर्सा तुमी कोर्टान वचून तुमी मागीर कोर्टाची ऑर्डर जाल्या ह्या वर्सा जाल्या ही ऑर्डर जी जाल्या ती आमच्या आनी मॅनेजींग कमिटीच्या मदीं जाल्या. आमच्या आनी प्रतिश्ठानाच्या मदीं कोर्टान केस नाशिल्ली. कांय नाशिल्लें. आनी नाही बी केस. तुम्ही केस घातलेली मॅनेजमेंटाची? मॅनेजमेंटाचेर हय 2008 जेन्ना आमकां टर्मिनेट केल्लें तेन्ना आमी केस घातिल्ली आनी ती केस घालून मागीर ताजेर मदीं ऑर्डरी जाल्ल्यो आसा. इर्शाद आगा म्हणटात तांणी ऑर्डर दिल्ली आसा की देवळांत जें कितें येता तें सगळें आमी घेवपाचें म्हणून. ताजे नंतर मागीर तांणी हायकोर्टान अपील केलें आनी हायकोर्टान अपील केल्या नंतर मागीर हायकोर्टान आमकां जाता जाल्यार सेटल कर सांगलें आनी सेटल कर म्हणटकच आमचे जे कितें रायट आमी जे कितें प्रेयर्स मांडलेल्यो कोर्टान त्यो तांणी मान्य केल्यो म्हणटकच आमकां तें सेटल करचें पडलें थंय. सो तुमी कितें कितें मागलेले भितर म्हणल्यार आतां सद्याक कितें मेणावळ येता ती तुमकां दिवची म्हणून टोटल? आमचे एज पर बायलॉज जें कितें आमकां येवपाचें आसा तें आमी सगळें मागलेलें. बायलॉजाचेर सगळें बरयल्लें आसा. नाल्ल तांदूळ आनी जें कितें आसा पेरिशेबल आयटम्स सगळें तें आमकां येता. तिनसाचे टाटांतले पयशे आमकां येता ते सगळें आमी घेवपाचें आनी ऑलरेडी बायलॉजान सुद्दां तें आसा की आमी घेवप म्हणून. तुम्ही म्हणटा की तेणी हिसकावून व्हरपाचो प्रयत्न केलो पूण पयलींचे कितलेशे मटेरियल भितर पडोना ते कुसलेलें ते थंय कुसलेले जे आसा ते मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठान हेजे मदीं जे कितें डिस्प्यूट जावन कोर्टान जे कितें मामलेदाराक घेवपाक ऑर्डर दिल्ली त्या खातीर तें थंय कुसलां. तातूंत आमी कांय हें करपाक शकना कारण मॅनेजींग कमिटी आनी प्रतिश्ठान हेंच्यो ज्यो कितें ऑर्डरी जावन मामलेदारान तें घेतला जाल्यार तें तांणी पळोवन ताजें कितें हें करपाक जाय आशिल्लो एक्चुली पूण ते दोगांनी कांय केलें ना. ताजे मदीं आमी मॅनेजींग कमिटीक लेटर केल्लें की आमकां उत्पन्न म्हणजे आमचें जें कितें हें आसा तें आमकां दिया म्हणून पूण तांणी तेन्ना आमकां कांय दिवना. सो आतां तुमचो स्टँड कितें आसतलो? आमचो स्टँड इतलोच आसा की जें कितें देवळांत परंपरागत चलता आनी जें कितें आमकां येणावळी येवपाची जें कितें आसा नाल्ल म्हण तांदूळ म्हण तिर्थाचें ताट म्हण किंवा बायलॉजान ज्या प्रमाणे आसा किंवा हायकोर्टाचें आतां हें आसा त्या प्रमाणे आमचें काम आमी करता, आमचें घेवपाचें आमी करता, बाकीचें इतर आमकां कांय हें लागना. तशेंच हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना. देवळांत आमकां सगळे लोक समान. आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले. कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा. देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळें सारकें. आमी तांच्या खंयच्याच हातूंत हस्तक्षेप केल्लो ना. ते देवळांत थंय पावती काडटा, फंडपेटी दवरल्या आनी जें कितें आसा तें तांचें तें करता. आमकां तातूंत कांयच संबंद ना. आमचें जें कितें काम आसा देवळांतलें जें कितें देवीची सेवा आमी परंपरागत करीत आयिल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी ती सगळी सेवा करता आनी ज्या प्रमाणे बायलॉजान जें कितें कॉम्प्रोमिसांत आमकां जें कितें येवपाचें म्हणून बरयल्लें आसा तें हायकोर्टानूय आमचे सगळे रायट्स मान्य केल्या, मॅनेजींग कमिटीनूय आमचे सगळे रायट्स मान्य केल्या आनी त्या खातीर जें कितें आमी घेवपाचो अधिकार आमकां आसा तितलें आमी घेता. आयज ज्यो कितें घडामोडी जाल्यो त्यो जात्रेची नोंद जावन सारकी 15 दिसांची नोंद जाता ती आयज संरक्षण नोंद म्हणटा तिका ती आयज. हे संरक्षण नोंद अख्खे गांवचे लोक कुळावी सेवेकारी भक्तगण तेंचे सगळ्यांच्यो बायलो आयज देवी खुटी भरपाक येता. तेन्ना सकाळी फुडें संक देवूळ ओपन जाता तेन्ना आमी सगळे त्या बायलांक सगळ्या लायनीन उबे केले आनी स्टार्ट जाले ओटी घेवपाक भितर स्टार्ट जाले. एक 2-5 मिनटां भितर तेंची बायलांची लायनूच स्टॉप जाली. लायन स्टॉप जातकीर आमी सगळे भितर गेले. कित्याक लायन स्टॉप जाली भितर वचून पळयत जाल्यार हे देवळाचे भट जे बायलांक तांकां आमच्या भोविजनाच्या बायलांक कितें कितें मेटमेट म्हणपाक लागले तुमकां शिस्त ना हें ना सारकी उबी रावना हें करिना तें करिना. तेन्ना आमी तांकां विचारपाक गेले तांकां तुमी कित्याक अशें म्हणटात.
तेन्ना ते आमकां परत प्रत्युत्तर केलें तुमी ह्या दिसांनी तुमकां सामान कितें आसा तें ती कशी गर्दी करता सामान कितें आसा सामना आमी हात घातलो कित्याक लास्ट टायम आमी अशें सगळें सामान एक करून मागीर मामलेदाराक दिल्लें ते मामलेदारान भितर दवरलेलें ते हितून आमी तें सामान काडपाक हात घातलो सगळें हांवें पयलें हात घातलो तेन्ना म्हणपाक तुमी ताका हातलो नाका तो आमचो हक आमचें तें आमचें देवूळ अशें तेंचें प्रत्युत्तर तितून एकलो येयलो आनी ते बायलांक दुखून उडयलो ते बायलांक दुखून येयलो तेगेलो चेडो येयलो आनी दोग जाणांले बायलांच्या चेड्यान येवन दिताले दिसता तांकां आनी मागीर तो मातसो बोवाळ जालो एकामेकाचो बोवाळ तोंडाचें मागीर कितें आसा 10 जाणांचें तोंडां कोण कितें उलयता ताका हिशोबूच ना ते कदाचित तुमकां तेणी कितें व्हिडियो करून धाडला आसतलो तेवूय पळयात तुमी अशी गजाल घडल्या सो आतां तुमचे दोग जाणां भुरग्यांचेर कितें कंप्लेंट केल्या तेंच्यांनी म्हाका दिसता तांकां एसॉल्ट केला म्हणून कितें तरी तीच तेच सांगपाक सोदता हांव तुमकां ते बायलांक पळय तेणी दुखयलेले न्हू तेंगेले चेडे तेणी तांकां ते विचारला आसतले ओके तेणी विचारला आसतले ती पळय ते म्हणटा तेणी तांकां मारले हे तुमकां आतां पयलीं उलयताले पळय हीच गजाल तर तेजे बद्दल कितें कंप्लेन बी करपाचें तेजे आमी अवश्य आन्सर ते करतले कोर्टाची ऑर्डर आसा जी हेणावळ देवळान येता पळय न्ही ती तांकां व्हरपाक अधिकार आसा म्हणटा ते सो ती तुमी खंय तांकां व्हरपाक दिना अशें तेंचें म्हणणें तेजेर हांव उलयतां जेन्ना 24 तारखेक जात्रा जाल्ली पळय तेन्ना भरपूर लोक गांवाचो खंयचे खंयसून येयल्लो आनी लायन सामकी फुडें पावल्ली आनी वताक लोक तो हेका जावन लायनीरा गुवळून पडटाली तेन्ना आमच्या बायलांनी यो ते सगळे हे वेवस्थीत हे करून तेंचे कडेन हँडल जावचे नाशिल्ले ते इतके लोकांचे तेन्ना बायलांनी सपोर्ट दिवन तांकां सगळे अरेंजमेंट करून हे केला तेन्ना आमकां येणावळीची गरज नाशिल्ली आमकां स्वार्थ ना आमी निस्वार्थान हे केल्या सेवा केल्या त्या वेळार आयज 15 दिसांनी नोम आसा ती संरक्षणाची नोम त्या दिसा सगळ्यो बायलो येवन होटी भरता देव संग स्टार्ट जाता तेन्ना हे भटांनी भितर बायलां मदीं दुखलूंक घातले एकटे बायलेच्या हातीक सुद्दां कापड लागलेले आसा जाल्यार हांकां शिस्त ना हे ना म्हणून तेन्ना हे भुरग्यांनी आमगेल्या हात घातले तेन्ना हे विचारता आमचे अधिकार आमकां नाका आशिल्ले जे तुमकां जात्रेच्या दिसांनी सहकार्य केल्ले न्हू तशेंच आमी सहकार्य करपाक येयली फुडें आनी हितून आमी तुमगेलो हक्क घेता म्हणून कितें म्हणून हेजेर हे 10 जाणांच्या मांडार हे भट गेल्ले आसा म्हाका सांग हे भट गेल्ले आसा अशें आसा आमकां सहकार्य करता आमी गेले तांकां आतां ते कितें म्हणटा आतां आमचें देवूळ तेंचें देवूळ म्हणटा आमचें देवूळ न्हू हितून अड्ड्यार हात मारून म्हाका सांग आमी गेल्ले म्हणटा ते मुर्ती खातीर गेल्ले म्हणून बरोबर आसा मुर्ती खातीर गेल्ले तुमकां मुर्ती काडटली म्हणून मागीर तुमची येणावळ वयतली म्हणून तुमी हे केल्ली आनी तुमी फक्त येणावळी खातीर येयल्ले 10 जाणांच्या मागीर मनानसून देवी जाय म्हणून वचना नाशिल्ले आता 9 वर्ष जाली आम्ही त्यांच्याकडे काहीच वाद बसून तसं करून आम्ही अचानक देवळात 4 फावट फरमान झाले ते आणि हे भट ते 7 वाड्यांचे भोवलेले की हे देऊळ तुमचे 7 वाड्यांचे देऊळ गांवकारांचे अशें आमच्या कोर्टान वचून आमचो तो एडवोकेट अमृत कासार हातून ताणें हें सांगलेलें